So permanent portfolio. It is given by the BJP party and Chief Minister. So I have to do justice to this portfolio. आणि आम्ही केला जितके वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आम्ही चालू केले तितके आम्ही कंप्लीशन स्टेजीचेर वी हॅव डन जस्टिस अबाउट गोईंग फ्रॉम हियर टू देर टू हियर आवर पीपल विल डिसाइड. मेन कितें आहा न्हू आमचे मेन जे सपोर्टर आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मायकल लोबो सपोर्टर्स आहा बरे मागपी मनीस आहा ते डिसायड करतले कितें करूंक जाय तें कित्याक वी जॉयन भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर वॉज अ टॉल लीडर अक्रॉस पार्टीज. People like Vijay Sardesai, who used to criticize BJP in the government from 2012 to 17, Rohan Conte joined Manohar Parrikar for one reason. There was nothing, no ulterior motive. The reason was that he was a man who had a vision for the state, who had something to do for the state. So I also joined Manohar Parrikar in 2005-06 as a small Karyakarta office worker. 2007. We made sure that Dr. Willie lost the election and Dilip Parrikar won. My panchayat member, आमची बायल जिंकली 2007. These are all the things, like he was a leader who we took inspiration. त्याचे कडसून इन्स्पायर जाले आमी त्याचे काम पळोवन त्याची सिम्प्लिसिटी पळोवन. तो जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो 2000 सालांत तेणे बरें काम केलां गोंया खातीर. जी आयज स्कीम आमी जाणट्यांक दिता दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही 2000ची स्कीम तेन्ना 500 रुपया आसले. ते कितें तरी हेल्प जाता आमच्या जाणट्यांक कितें तरी हेल्प जाता. सो हे सगल्यो वस्तू चालू करपी पायोनियर म्हणटात आमकां ही इज मनोहर पर्रीकर. सो वी कॅनॉट फॉरगेट हिम अँड आय जॉयन अँड आय एम प्राऊडली सेईंग दॅट आय जॉयन अंडर हीज लिडरशीप. भारतीय जनता पार्टी आमी जॉयन जावपाक नासले, आमी काँग्रेसमॅन आसले पळय, आमी तेच्या लिडरशिपान जॉयन जाले. तो कितें तरी बरें काम गोंया खातीर करतलो म्हणून आनी आमकांय संदी मेवली. आय ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी. पीपल इलेक्टेड मी एज अ MLA. आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क अंडर हिम अँड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. तेच्या अंडर आमी रावन शिकलेले आहा आनी हे जे आमी शिकल्या हे आमी खंय तरी लोकां कडेन पावोवपाक जाय. जी रियल लिगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर जी आहा ती कंप्लीट करपाची गरज आहा, ती फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी फुडें व्हरतना जे तेजे विचार आसले जे तेजे मनान आसले ते आमी लोकांक दिवपाक. सो हे दिताना तो सदांच म्हणटालो आपूण लोकां वांगडा आहा, आमी लोकां वांगडा आहा. फुडें लोक डिसायड करतले कितें करूंक जाय ते. मनोहर पर्रीकराचे डिमायज जावन जे आमी तेजे कडेन जे उतर दिल्ले तुज्या वांगडा आमी रावतले म्हणून ते आमी पाळले, आमी दवरले ते उतर, आमी रावले तेज्या वांगडा. आमी 2017 आमकां ऑफर आसलो दुसरी पार्टी जॉयन जावपाक आनी बोबावूय जाल्लो की हांव जॉयन जाता म्हणून दुसरी पार्टी. सगळ्याक बोबाव जालो पूण आमी जॉयन जावंक ना. कित्याक एक उतर तेणें येवन म्हाका म्हटलें, मायकल यू जॉयन 2005 and 6 and in my house you came in Mapsa and you spoke to me and I told you something. You joined BJP, you will see that Manohar Parrikar will not leave you and you will come up. सो तेजे उतराक आमी जॉयन जाल्ले. तो आसोसोर आमी तेज्या वांगडा सारके ठामपणे रावले. आतां डिसिजन कितें आहा तें लोक घेतलो मागीर. So BJP is not the same after Manohar Parrikar. I am not saying that. I am not saying that. I have no comments on that. I told you that under his leadership we had joined and under his leadership we have done something for the people of Goa. Now Manohar Parrikar is no longer with us. We have to see that his legacy and his good work which he had thought of doing for the people and which he had done also, we have to continue. आता कशें करप कितें करप तें लोकांचें ना, लोक डिसायड करतले आमी खंय वचपाचें. You announced 3 candidates the other day. You said another 3 will be announced. You announcing, maybe you announcing today? See, I'll tell you something. हे 3 कॅन्डिडेट जे आहा ते आमचे आनी ते फुडले असेंब्लीन आसतले म्हटल्यार कित्याक लोक बऱ्या मनशांक निवडून हाडटलो. आता पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया न्हू, सगळे एकदांच कशें सांग. No, you were to be announced another 3. हांव तेच सांगता तुका, पार्टी खंयची ती मागीर पळोवया त्याच्या उपरांत तुका कळतलें कितें तें. Congress option is still open.
You Congress are asking me things which I don't want to answer. Okay. I am Fair today a enough. member of Bharatiya Janata Party. I am a minister in the government. You are asking me things which I should not even speak about. I am सांगले तुका that we joined under the leadership of मनोहर पर्रीकर आणि आम्ही रावले 2005 पासून 2021 पासून आम्ही रावले आणि आम्ही त्याचे लिडरशिपाचेर जॉईन जाल्ले तेजी जे व्हॅल्यूज आसले तेजी जे तो म्हणटालो आपूण ह्या विचारान आमी फुडें वचपाक जाय जी आमी म्हणटा लिगसी आनी खूब जाण खूब भाशेनी भाशणां करता तेजी खऱ्यांनीच लिगसी फुडें व्हरतले जाल्यार खुबश्यो वस्तू गोंयान आमकां करच्यो पडटल्यो आनी हांव उतर दिता गोंयच्या लोकांक की आमी हें करपाक म्हाजो फूल प्रयत्न आसतलो जे तो उणें तेणें सांगून दवरला म्हणजे तेजे तो करूंक सोदतालो कितें बरे बरे वस्तू गोंयकारा खातीर जे उरल्या पळय त्यो फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो Michael पार्टी इज नॉट इम्पॉर्टंट Michael Lobo had announced that after November 15 he will announce. टाइम आफ्टर नोव्हेंबर 15 सांगला तुका But last question. Yesterday, one of your colleague has made an allegation against you. In fact, calling you almost Pablo Escobar. माझं नाव घेतला Now घेऊ ना. But he said a Bharatiya minister. सी हांव एक सांग तुका तो आमचो कलीग असेंब्लीन आहा आता तो गेली 4 वर्सां जाली एक टायमार तो म्हणटालो मायकल लोबोन आपल्याक हेल्प केलो निवडून हाडूंक. Yes, very good friend. अजूनय पासून म्हाका तेजे अगेन्स्ट कांयच उलोवपाचें ना कित्याक आय ट्रीट हिम एज माय कलीग जो तर तो म्हणटा की मायकल लोबोन आपल्याक हेल्प केलो असेंब्लीन येवपाक तेजे अगेन्स्ट उलोवप ना तेणें जो तर बरें कार्य केलां बरें काम केलां लोकां खातीर काम केलां लोक ताका परतून निवडून हाडटलो म्हाजी बायल थिंगा बसपाची आहा ती फाटीं सरतली लोकांक सांगून येवन तिका की आमी पालयेकाराकूच मत मारतले म्हणून पालयेकारान बरें काम केलां म्हणून जो तर पालयेकारान बरें काम केलां जाल्यार माय वायफ वील नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम देर शी वील रिकन्सिडर कॉन्टेस्टिंग अँड इफ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम शी वील कॉन्टेस्ट Why he is talking against you? Somebody is instigating him. I have no this thing. I am still saying that he is our very good friend. He is our colleague in the assembly, and we should not speak against our colleagues. It is not political. तो माझे अगेन्स्ट इलेक्शनाक म्हणजे आमी पार्टी वायज जे आहा अजून ते इलेक्शन स्टेज येवंक ना इलेक्शन स्टेज येताना तो माझे कितें एलिगेशन घालता आमी ताका रिप्लाय दितले सद्याक योग्य ना ताका रिप्लाय दिवप बिकॉज if he says that I am something, that is in his mind. Maybe he is upset on something, my wife contesting something. But I shouldn't comment anything wrong against him. He is our dear friend. तो दुखावला आसतलो खंय तरी येवन मेवनी म्हाका हांव उलयता तेजे कडेन कितें आहा इश्यू तेजो कितें सुचोर आहा फुडें कितें आनीक बरें कितें काम करूंक सोदता तो उलोवया तशें उलोवपाक कांय ना प्रॉब्लम यू टेल हिम दॅट मीट मी म्हणून सर पर्रीकराची लिगसी घेऊन अशें तुम्ही फुडें वयतले We will take his legacy. See, I was inspired by his talks, his vision. आणि त्याचे इन्स्पिरेशन घेऊन हांव भितर सरलोलो 2005 सावन पयले आमी दवरपाक जाय ही ब्युटी जी दिसता तुमकां ही अशीच उरपाक जाय ही वॉज ऑलवेज सेयिंग दॅट ही वील प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हांव नको तुमकां खबर आसतली जाल्यार की तेणें जे कोलाचेर उलयलो तो यू चॅक द व्हिडियोज एंड टेल मी आय वील नॉट अलाव टू इन्क्रीज फ्रॉम 9,000 metric tons the coal handling. I will not allow double tracking in the state of Goa. We have to stand by it. What our leader thought us, तेणे जे आमकां शिकयला त्या विचारान आमी फुडें वचपाक आनी जे कितें करपाक जाय त्या कारणाक लागून हें आमी 2022 करतले. सर सध्या तुम्ही सगळी कडेन अफवा करतात की आपण खूप अफवा जाल्या पण तुमकां हांव करिना अफवा तुम्ही पुढे भाजपानूच राहून इलेक्शन लढयतले ते अफवा करतात ते हिंगासूर आतां पळय आमचे सगळे सपोर्टर्स आहा वेल विशर्स आहा बरे मागपी आहा मायकल लोबो वेल विशर्स दे वील टेल मी मला त्यांच्यानी ते गायडन्स जे आहा हे लोकांचे गायडन्स इम्पॉर्टंट आहा शिकेरेसून बागा आरपोरा नागवा पार्रा हे लोक गायडन्स दिताले म्हाका हांव त्या वाड्यांनी भोंवतलो तेंचे कडेन सादतलो विचार तेंचे आयकतलो तेंचे विचार कितें आहा पळय
आणि एज पर दॅट आय विल टेक द कॉल. त्यांच्यानी फाल्यां सांगलें तुमी भाजपान केलो जाल्यार भाजपान रावतलो आनी त्यांच्यानी क्विट करा म्हणलें जाल्यार तुमी क्विट करा. सी द विक्ट्री ऑफ द कॅन्डिडेट इज ऑलवेज ऑन द पीपल. लोकांचे जर तर आमी आयकना जाल्यार आमी जिखोंक शकना. 2012 मनोहर पर्रीकर कित्याक येयलो जिखोन? त्याने लोकांचे ऐकले. जे कितें तेणे पासून चूक बारीक बारीक केल्ली ही सेड सॉरी. जे वेदर इट इज सेंट फ्रांसीस झेवियर हॉलिडे आसूं वा आनीक हिंदूची खंयची हॉलिडे आसूं ते जो कितें म्हटलेलें तेणे सगळ्या समाजा कडेन माफी मागली. आनी हें इम्पॉर्टंट आहा की आमी मनीस आमी केन्ना केन्ना चुकता आनी माफी मागप लोकां कडेन वचोन तें इम्पॉर्टंट. हें तेणें केलें. तेका सगळ्या गोंयच्या लोकांनी एकूच समाजान न्हू एकूच कम्युनिटीन न्हू तेका सगळ्या कम्युनिटीन मत घातलें. तेका मुस्लिमांनी मत घातलें, तेका हिंदुआंनी मत घातलें, तेका क्रिस्तांवान मत घातलें. आनी त्या खातीर 2012 21 नंबर घेवन आमी तितून आमदार आमी अशें सरकार घडयलें. सो हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी हें जर तर आमी करीत जाल्यार आमचे फुडले 21 नंबर न्हू. ही परिस्थिती ते खंय वचोंक ना. ही परिस्थिती सध्या ना अशें तुमकां दिसता? हांवें तुका आत्तां सांगला हे विचारान आमी फुडें वचत फुडलो आमचो 21 नंबर ते तशें आसलें जाल्यार तुमी तें